मुखली कवयित्री आसा पोएटिकाचे मिणमिणे नकेत्र. तिच्यो कविता अर्थान बरीच गूण, इतलो गूण गी आमच्या घरच्या बारामुंडाच्या बांयवरणी गूण अशें म्हजें चिंतप. काणयो, कादंबरी, चिकणी कथा, लेखनां, कविता निरंतर ती बरोवन आसा. 2012 तशें 2018 वर्साचो कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादेमी पुस्तक प्रशस्त तिका फावो जाल्यात. वृत्तेन ती शिक्षकी. आज ती कविता हाडून आयल्या हताशा. कामुकपणाक बली जाल्ल्या 8 वर्सांच्या बाळाच्या बुडासान क्रोध बरोवन तिणें ती कविता, तिजो राग तिणें तिच्या कवितांत व्यक्त केला. कोंकणीची एक अपूर्बायेची कवयित्री थारा लविना फेर्नांडीस मोगान तिचे काव्य नाम आसा लवी गंजीमठा. ही कवी गोष्टी सुरू जाताना सांज आशिल्ली, आता रात जावन आयली. तशें जावन सोमेस्तांक बरी रात मागता. ही कविता आसा हताशा. आमी समाजांत पळयता गरजांतल्या विशयांक जायते प्रतिभटन चलता. खंयचेय एक राजकीय पाठिंबो आशिल्ल्या ल्हान घटनांकी व्हडली पब्लिसिटी मेळटा. पूण कितेंच मूळ नातलें एक बाळ, 8 वर्सांचें भुरगें कामुकपणा बली जालें, कितेंच आवाज उठलो ना. थंय 4 बॅनरां फोडलीं सोडल्यार कितेंच आवाज उठलो ना. ना चायल्ड लायन, ना आमची संघटना, ना कोणूच. बारीच दुखाची गजाल. आनी ह्या वेळार हांवें ही बरयल्ली कविता आसा हताशा. उपसो भोवर फुलाक विसारी, कोणाक तुजी सोभाय. उपसो भोवर फुलाक विसारी, कोणाक तुजी सोभाय. दिश्ट सोदता ही मकरंदाकच न्हय, कोणाक तुजी सोभाय. दिश्ट सोदता ही मकरंदाकच न्हय. बावड्या फुलाक रंग माखलेल्या रसनाराचेर शीण. बावड्या फुलाक रंग माखलेल्या रसनाराचेर शीण. भोवर दोशीत हें जन आसोनी मकरंद भरलोय न्हय. भोवर दोशीत हें जन आसोनी मकरंद भरलोय न्हय. वोंयच्या फुलाक आंगभर धूळ. वोंयच्या फुलाक आंगभर धूळ. पाकाट्या पापुडच्या भंवराक मारून उडोवंक खिनासो वेळ. वोंयच्या फुलाक आंगभर धूळ, पाकाट्या पापुडच्या भंवराक मारून उडोवंक खिनासो वेळ. मेळ्यांत रे ओडल्यारी मकरंद मात्र गोडच न्हय. मेळ्यांत रे ओडल्यारी मकरंद मात्र गोडच न्हय. सोभाय फकत झोप. सोभाय फकत झोप उक्ताडांत फुगारूंक मात्र. सोभाय फकत झोप उक्ताडांत फुगारूंक मात्र. होरबोस मकरंदाचे रस. होरबोस मकरंदाचे रस. बोंगो फुलतें वा बावकर. बोंगो फुलतें वा बावकर पिसडून उडयतल्याक फूल कसलें चलता न्हय. पिसडून उडयतल्याक फूल कसलें चलता न्हय. रसनारा रसिकता रसताना कामुकपण तरी सोडलें नाय. रसिकता रसताना कामुकपण तरी सोडलें नाय. आशा घडताना तोडें खाडूंक घालें नाय. आशा घडताना कांय तरी खाडूंक घालें नाय. मानली पयताना मर्यादेची वय ओडली नाय. मानली पयताना मर्यादेची वय ओडली नाय. तर मनीस म्हूण कित्याक वलायलें. मनीस म्हूण कित्याक वलायलें म्हूण जातच म्हणटोय न्हय. देव बरें करूं. वा वा.